सोदता नातालांक वंदता स्वर्गीय नोट सोदता क्रिस्ती लोकां उडयता बांकाक पडूंक सोदता नातालांक वंदता स्वर्गीय नोट सोदता तुये 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 देवून स्वर्गा पावणे तुये 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 आगोय आमचे आवडे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. सोपून केल्ल्या मानुएल जोसेफ फेर्नांडीस 3 वर्सां ताका पडटात. तशेंच क्लारा रॉड्रिगीस तिका सोंपल्यार 1 वर्स पडटा. तांकां सुर्गीचें सूख आमी देवा लागीं मागुया. त्याच बरोबर आपलो वाडदीस सोमरवता लाजार रिबेरो आनीक मार्लन रॉड्रिगीस हे आमच्या भावाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणो जेजू आमकां आमचें जिवीत आपल्या उतराचेर बांदूंक आपयता आनीक फॉर्मायता. आनीक जो कोण आपल्या उतराचेर आपलें जिवीत बांदता तो आपलें जिवीत केन्नाच सांडचो ना, ओगडावचो ना. ही पासावणी जेजू आमकां जण एकल्याक फावो करता. जायते फावटी आमच्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न केला. देवाक आमी दिनवासुया. पूण सोबार फावटी घडयेक आमच्याच असोगतायेक लागून आमच्याच चुकीक लागून आमचें जिवीत जेजूच्या उतराचेर बांदचे सुवातेर दुसऱ्या वस्तूंचेर मनशाचेर घडयेक आमी बांदला. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा प्रणितो वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सदांच आग्वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा प्रणितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो, आमची मागणी, आमकां जिवितान कितें गरजेचें तें देवाक आमी सांगुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बाबा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय.
आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळोवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजाइयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरी आनी खोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात. प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्राक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर. तें शांतीन जियेता. कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात. कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यांत. तें खोट तो मोडून उडयता. ताचें निसणटण करता. तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. लांबिकाच्या पांया तळा दुर्बळांच्या पावलां खाला तें खोट माडवतलें. देवाचें उतर हें. पडोपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सुदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें थारोन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत ताण आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मा तुका सोम्या. जेसून म्हळें म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गाराच्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे पोरमणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको.
पावस पडलो, हांव रायले, वादळ येवन त्या घोरार मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते कोडपार बांदलोले. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणें चलो ना. तो आपलें घोर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायले, वादळ येवन त्या घोरार मारले आनी ते मोडले, आनी कशें म्हूण ते कोसळून पडले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Akani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या गोंयांत तर आमी जायत्यो आदल्यो पोरण्यो इमारती बिल्डिंग्स पळयता. आमच्योच येद्यो व्हडल्यो फिरगोसो ओल्ड गोवा कितल्यो 100, 200, 300, 400 वर्सांच्यो त्यो इमारती. कितले पावस पडले, हांव रायले, वादळ मोळा, तुफान आयली, पूण ह्यो इमारती आजून पासून उब्यो आसात. कांयच वायट तांकां जावंक ना, कित्याक तांची बुन्याद थीर आनी गोठ तांणी बांदून दवरल्या. हें आमच्या आदल्यांचें काम. पूण आतां ज्यो इमारती आमी बांदता त्यो सोंपेपणी भाव भयणींनो चड तेंप उरोनात. त्यो जायते फावटी असली बुट्टी आयल्यार कितेंय जाल्यार कोसळून पडटात. आमच्याच गोंयांत जायते कडेन तुमी पळयत जाल्यार जंय लोकांनी शेतांनी आपली घरां बांदल्यात तीं आज देंवोन पोंदाक पावलेलीं आसात. आज असल्यो इमारती बांदतात त्यो सोंपेपणी भाव भयणींनो चड तेंप उरनात. आमच्याच आवय बापायच्या शेपाय शेमायच्या जिविताचेर नदर मारल्यार तांच्या जिवितांत कितले कोश्ट घोडेक तांणी अणभवूंक नात. गरीबसाण घोडेक शिकोवंक दिनात. फावो तो आदार सहकार कुटुंबान घोडेक जायते फावटी जायते भाशेन घोडेक घडो नासले. असले वादळ मोडां येवन लेगून आपलें कुटुंब आपलें जिवीत तांणी बरे भाशेन तांणी सारलें. कित्याक जिवितान घोडेक दुसऱ्यो वस्तू नासल्यो, पूण जिविताची बुन्याद तांणी देवाचेर बांदलेली, जेजूचेर आनी ताच्या शिकवणेचेर बांदलेली. आनी ह्याच खातीर आपलें जिवीत तांणी ओगडावंक ती पावूंक ना. पूण तेच आयज आमच्या समाजांत पळोवंक मेळटा काय? आमच्या कुटुंबांनी असलें जिवीत पळोवंक मेळटा काय? तुफानां आदल्या तेंपार आसली त्यावून घोडेक आज सुबेज तुफानां. पूण असल्या तुफानाक आयज आमचें कुटुंब आमचें जिवीत वादळ मोळाक सांपडून जायत्याचें जिवीत आनी कुटुंब कोसळून भाव भयणींनो पडल्यात. कित्याक आज देवाचेर आमची बुन्याद आमी बांदचे सुवातेर घोडेक दुसऱ्या वस्तूंचेर मनशाचेर वा आमच्या जिविताचेर ती बांदूंक आमी सोदता. आयज जें शुभ वर्तमान आमी घेतलां ते माथ्यूवाचे 7वें आवेस्वरांतले. आनी ह्यावून पयलीं आमी पळयत जाल्यार आमकां जेजूचो दोंगरावेलो शेरमांव आमकां मेळटलो, द सर्मन ऑन द मावंट. आनी तातूंत जेजू भाग्यां शिकयतलो, मीठ आनी उजवाड, कुटुंबान कितें गरजेचें, दुस्मानाक कोण परी आमी बोगशीचें, धर्मदान आमी दिवचें, ह्या विशीं जायती आमकां शिकवण दितलो. आनी ह्याच खातीर आज जेजू आमकां म्हणटा, म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे पोरमोणें चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. जो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी वेव्हारांत घालता तो शाणो मनीस म्हूण जेजू आमकां सांगता. पूण जो मनीस देवाचें उतर आयकता पूण तें आपल्या जिवितान वेव्हारांत घालना तो एक पिसाट मनीस म्हूण जेजू आमकां सांगता. कित्याक हो मनीस शेवटी आपलें जिवीत आपलो कुटुंब आपलो घोराबो दुबावा विरेत होगडायतलो. तर बाबूंनो, 2 मनशाचें जिवीत आमी पळयता, 2 बांदपी, एक शाणो बांदपी आनी दुसरो एक पिसाट बांदपी. तांचे मदें जायती सोयरीगत आसा. दोगांयनी घर बांदूंक वेतात, दोगांयनी एक बुन्याद विचून काडटात. दोगांयच्या जिवितांत पावस वादळ आवळ अशें येतात, कोणाकूच तें चुकोना. पूण एकूच वेगळोचा तांचे मदें आसा. एकलो मनीस आपलें घर कोडपार बांदूंक विचून काडटा जाल्यार दुसरो मनीस आपलें घर रेंवेर बांदूंक विचून काडटा. आनी ह्याच खातीर भाव भयणींनो, ह्या मनशाचें घर कोसळून वेटा.
आज असलेच कुटुंब आमी आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या जिवितान पळयतले. थोडे कुटुंब आसात कितलेय कोश त्रास तांच्या कुटुंबान येवन, पूण हे कुटुंब धीर गोट घोडपार बांदलेले आसा देखून आज ते कुटुंब ते भाशेन एकवटान आसात. पूण दुसरे कुटुंब आमी पळयता हेच वादळ मोडाक सांपडून आज हे कुटुंब निसणटणाचे वाटेर आसात. तर भाव भयणो, घर सगल्यांनी बांदूंक जाय. हे भाशेन सांगलां ते भाशेन आमचें जिवीत आमी दर एकल्यान बांदूंकूच जाय. आमचो कुटुंब जण एकल्यान आमी बांदूंकूच जाय. हें आमकां ऑप्शन ना. पूण कोण भाशेन आमी बांदता तें आमचेर धरलेलें आसा. त्याच खातीर भाव भयणो, हो पिसाट मनीस जाणा जावनूय आपलें घर रेवेर बांदता. तो जाणा रेवेर आपलें घर उरपाचें ना, पूण देवाचें उतर तो आयकूंक सोदिना. देवाचें उतर जिवितान वेव्हारान घालूंक सोदिना. आनी हेच भाव भयणो जायते फावटी आमच्या जिवितान घडटा. जायती शिकवण आमकां आसा. कितें घडटलें, देवाचें उतर जरी तर हांव जिवितान वेव्हारान घालना जाल्यार म्हजो शेवट कितें जातलो तें हांव जाणा. पूण जाणा आसतनाय ह्या पिसाटा भाशेन हांव त्यो वस्तू करिना. तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक आमी आमकांच विचार करुया, हांव कसलो बांदपी? हांव एक शाणो बांदपी काय हांव एक पिसाट बांदपी? दुसरे सुवातेर, हांव म्हजें जिवीत, म्हजो कुटुंब, म्हजो घोराबो कोणाचेर हांवें बांदलेलो आसा? आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या स्वरुपान ह्या आल्तारार तो येतलो. जेजून जायत्याचें जिवीत बांदलें आनी जाणें जेजूक आपल्या जिविताचो माज केलो. तांणी आपलें जिवीत निसणटणाक सांपडावंक ना. ताणें आपलें जिवीत सांबाळलें. पूण जाणें जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक ना, ताणें आपलें जिवीत निसणटणाक पावयलें. तर आमचें जिवीत गोट कोरबार बांदूंक ताची कृपा आनी बोण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागून घेवया. बिटोने वेलार आमी गायन गावया. तुकाच बापा, C38 पेज 44. C38 पेज 44. Tukac papa, sohor moce, vita tuka edane. Tukac lonta, sohor moce, tuce se kokacele. Moce hake, moce baike, smikat kora hata koce. Tu so moj Borgot koru, shukrobo, sobiang bibu. Tukac papa, sohor moce, vita tuka edane. Tukac lonta, sohor moce, tuce se korkacele. म्हज्या भाव भयणीचो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयमीन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सुर्गीच्या बाबा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण चडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना
ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा, करोचो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट म्हणून सुसूक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकां दिवन बाबडताचो कूट पुरकोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एक काल्सितले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण पुरकोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतान दुवाची दोया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये बागेवन झुजे तुज्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सौर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या Gesù vorbind, त्या Gesù सांगता, त्या Gesù dai. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटय. ह्या राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवता आमी गायन गावुया. देव जाता मनशाचें काण. D7 पानपोनास, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काण, Loro uliaruma, ane varle bukeria, pium dile danele, tazo maimo, itmena shilo, tazo maimo, itmena shilo, tazo maimo, itmena shilo, tazo maimo, itmena shilo. 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 Andorleandu Bogresa, Sangati Donia Zakra. Ekacionam posoili, sogli buddhi devaci, tazo maimo, itmena shilo, tazo maimo, itmena shilo, tazo maimo, itmena shilo, tazo
ताचो मायमोग नितमेर नाशिल्लो ताचो मोग नितमेर नाशिल्लो प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिले आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सोदां तोगतल्या देण्याक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया सा फ्रांसीस शावेरा वोडा कुंवरा U20 पेज 240 U20 पेज 240.